जे गोवा गव्हर्मेंटान लीज रिन्यूवल केल्लेले 2016 पयलीं पुनवर पर्रीकर सरकार आनी मागीर पार्सेकर सरकारान जे लीज रिन्यूवल केल्ले फेवरेटिजम करून ते आमी खंय तरी चॅलेंज केल्ले सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान तेच्या उपरांत मागीर ऑर्डर जाली आनी सुप्रीम कोर्टात ऑर्डर दिवन सगळें मायनींग जे आहा तें बंद करून सरकाराक आदेश दिल्ले ऑक्शन करचे किंवा कॉर्पोरेशन करून सरकारान मायनींग चालू करचें म्हणून त्या संदर्भात गोवा सरकारान जे रिव्यू पेटिशन घातलेले ते गेल्या 6 तारखेक येयल्ले मागीर ते आयज 20 तारखेक दवरले सुप्रीम कोर्टान आनी आमच्या मेळयल्या म्हायती प्रमाणे आमच्या एडवोकेटा कडसून की आतां ते पेटिशन रिव्यू पेटिशना जे डिसमीस केल्ल्या आमी ह्या निर्णयाचे स्वागत करता आनी सरकारा कडेन मागता की सरकारान आतां तरी शाणे जावचे आनी जे मायनींग पट्टो जो आहा वो जे लीज एरिया त्यो ऑक्शन करच्यो किंवा कॉर्पोरेशन फॉर्म करचे आनी जो जनतेचो हक्काचो पयसो पळय आहा हो ट्रेजरीन हाडचो। आमची मागणी कितें आहा की जनतेचो हक्काचो पयसो इतली वर्सां कोण तरी खाता तांकां फेवरेटिजम करून तांकां दिलो वयता हो सरकाराच्या तिजोरेन येवपाचो पयसो सरकारान आतां ऑक्शन करचें आनी मोठ्या प्रमाणात हो पयसो सरकारच्या तिजोरेन हाडचो ही मागणी।